हळे कुडलीपेटे आवळे करतात आवळे सोरते असतात कुडलीपेटेಯಲ್ಲಿ आम्ही कुडलीपेटे ಅಂತ सा आणि आवळे बरे असतात खाऊंक आमका कोणी सोडणार म्हणून आम्ही लो ते कदा नाहीला हळे आणि हांगा आसा मुजो फोटो व्हिडिओ काढणार सा आणि आवळा खाऊन असा वाव टेस्ट असा आणि तू उदाक दोन का बारी राव झूम करता पाऊस आयला पाऊस आणि वाव आका आवळे म्हणतात आणि मिरसांग पिठो घाल केल्यार आणि की बरे रूस असता सुपर आणि ते वासरो कुडले पेटेचे धाकटे माणसं वाळे वाव कितला बरी सीनरी पळया ते आमकां पळोवन किमती वर करता सगळं खुशी जाला करेक्ट कितले आवळ्या पडलात पळय होय एकच तुळक असतो गे तुमकां जाय जाल्यार या होय रूट मात्र असत लोकेशन धाडता कोडिलीपेट रूट पळोवन आसा नेक्स्ट टाइम येताना मागीर आवळे व्हरून आसा होय ताजे कुशिले धाकटे धाकटे वय वय काल म्हणलें ना ताणी आणि अशे बूट्स घालणे जे नतल्यार पडून मार जाता जाता होय विल्मा आमकां एडवायस करता सकता होय काल एक्सपिरियन्स काल पडली आज हांव बूट्स घालना होय सकटांनी गाळयो घाल्यो बरें जालें मागीर काडलें वाव सुमार जाला सुमार मेळ्ळा थोडे आवडले मस्त म्हणला मस्त मेळ्ळा तुम्ही पळया फ्रेश फ्रेश एकदम फ्रेश आम्ही खंयचे केमिकल आणि पुरा घाली ना ऑर्गेनिक आणि ओढले आवडले ओडले कोणाक जाय तर कमेंट्स घाला तांकां धाडता पार्सल असल्यार मात्र बियो धाडटा घाला होय फुडलें जड जाता होय सुंदरी ಹೌದಾ ಹಾ ಹಳೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸವೇರ ಮೊಳೆ ಪೂರ ತೋಟಚೆ ಪೂರ ಪೊಡೈತಾಯೋ ಹಾ ಓ दाळिंबे अशें जाता फस्टाक अशें फूल जाता अशें ल्हानशें मागीर अशें जाता मागीर व्हड जाता मागीर व्हडलें जाता मागीर कट करून खावचें नाम आता हळे हे लिंब्याचे झाड पळया ओहो कितले आसत हळे हांगा पळयला ल्हान आहात होते धाकटे धाकटे ल्हानशे लिंबे कष्टांनी घालात वा तुमचं लक्क बरें आसा तुमकां एक लिंबो पळोवंक मेळ्ळो आनी व्हड जायचे इतले व्हडले येतात गो ते लिंबे पळय गे वय हांव सांगिना पडल्या उपरांत मागीर जागृत म्हणटा हळे हे एस्टेट वयर घर
आणि तू मस्त लिंब असतात कर्ण असतात पिकाचं आणि आम्ही हांगा जाल्ले फ्रुट्स आणि वेजिटेबल्स सेल करिना घरात खाऊचे फ्रेश फ्रेश उकडाने आणि पेरा घरा जाल्ली बरें शेण आनी पुरा घाल मुळाक चड बरें जाला आनी आमचे मस्त पेरां जालें आमचे आनी इल्लें व्हड जावन पिकल्या उपरांत खाऊचे यस वाव पळया उदक वळता हांगा इतलो सोबीत पेरां पेरां हय हांगा बाय आसा मला गडाई पोटला गडाई तू आयल्यार हांगा चिखलान पडल्यार हळे हांगा पळय आमचे मालगडी मनीस सकयल येता म्हूण बसला हळे ड्रॅगन फ्रूट ग्रीन कलर आसा पिकोवन आनी की आका मार्केटान मस्त रेट आसा आनी आमी घरात केला घरात खाऊंक मात्र सेल करूंक ना हय खाली तुमकां दाखोवचें हांगा खावचें आमी खाऊंचे आमी आनी कितले सोबीत पळया उदक वळता वळचें उदक एक पद आसा न्ही जाल्यार वळच्या उदकाक मोग मोग दर्या सो विल्फीचें तितल्यान येता सद्याक गडाय पडलो गडे आमी येता न्हू वड्या खंय हा वय हळे बांय कटा कटा पळय ते केळमाक जड जावन पडला येस सीताफळा रूख पडला तरी चूर चूर धाकटे धाकटे सीताफळा जावन आसा हळे मस्त पेरां जालां ही आमच्या तोटान मस्त पेरां जाल्या आमकां पेरांची रोपी मस्त पेरां जाल्यार पिकोवन येतात खाऊंक जाणा ना आमकां या पुराणा खाऊंक जाणा आसा तर येवन वचची जाणा ना वरची जाणा ना दोन दिल्यार मस्त जाणा खातात पूण आमी अरे हांगा एक पेर पळय पिकून पडला हळे पिकून पडला खातेली ना ती खातेली ना आमची खातेली पिकोना नेक्स्ट टाइम येताना पिकताय नेक्स्ट टाइम येताना सप्टेंबरान आमी येताना पिकताय हे जाम हे जांबांचे रूख तुम्ही सेम म्हणून चिंतू नाका तर दुसरे जांबा होय तंतू आले कसा आणि तो व्हाईट जाता आणि तो रेड जाता या चल लेट्स गो आणि तू पिंक कलर आणि आमचा आईला तेच म्हणलं आणि तो व्हाईट ते बरे आहे की पळे हो हे अर्धे केला अनेक असे असता असे पिंक हे पिंक कलराचे जड आणि हे व्हाईट कलराचे जड व्हाईट कलराची गंमत जातात हा एक असा बरे वा असंच मी तू असं काय नको जाऊन शा आम्ही 4 दीस लेट आयला जाल्यार इतला पोंदा आसात पळे बरे आहे की वाव सुपर हळे जामा मेळ्ळी जांबा अशे असतात पाऊस आयलो आपण आम्ही 4 दिसा पहिल्यांत केलाय आणि 4 दिस सोडल्यार आणखी पिंक जातात वाव या पाऊस स्टार्ट झालो आता पाऊस स्टार्ट झालो आणि असा पाऊस आहे ना असा तर देखून आम्ही 17 सेपंद रावले आम्ही त्या घालना याने आमचे 17 पाऊस आलो पळय मस्त चिक्कू जाला आता हे पुरा ल्हानशे जाते आसात आणि हे ओडलं जाला अचानक ओडलं जाता मागीर पिकता मागीर आता आम्ही हांगा तावन आळमी काडून घेता मस्त पयस अशें जे पळय आनी ट्राय करता
तुझ्या देवा चिकोल पळय आता आणि मी दाखवूक रेनिटा आयला न्यू मॅडम ये लिंबे घे हां ओके हां न्यू मेंबर हां कॉफी ताचें नाव रेनिटा म्हणून आम्ही आळमे काढून घेते असा हां आळमे असतात की नाही ಗೊತ್ತು ना कोळया ॲडव्हेंचर बुडो इतलं होय ಹಂಗ ಮೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಯಾಪುಡಿ ನಾನು ಅಕ್ಬರ್ ಅಕ್ಬರचा माती हां आणि पाय धरल्या लक्षात होतं रेनिटा आंटी हां रेनिटांची हां वणगाल नायली हां आता वणगाल सोडून जाते ना म्हणून वण हातान सांगून हां कश ठेवून आळमी शोधून घेते माका म्हणे एक दोन आळमी मिळून दी हां मस्त सोत्ते आसा या अळे हांगा आळमी सोत्ते आसात रेनिटा बाई भितर रिगून आनी ऊट मेळ्ळार तुमकां दाखयतलें हांव योचो प्लेस गे हां सांग आळे मेळ्ळे ಆಳ್ಮಿ ಆಳ್ಮಿ ಹಾಂ ಆಳೆ ಹಳೆ ಹಂಗ ಕಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಹಂಗ ದಟ್ಟಿ ದಟ್ಟಿ ಹಾಂ ಹಳೆ ಹಂಗ ಆಸ हां इतल्या कष्टाने आम्ही आयल्याक 2 मेळ्ळी